Healthy heart, healthy life. With 15 ml morning mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning mantra, रोज पियो मस्त जियो. महाराष्ट्रातलो राष्ट्रवादी फुडारी बाबा सिद्दीकीची हत्या. लॉरेन्स बिश्नोय गँगान घेतली हत्येची जबाबदारी. फुडले टार्गेट खंय सलमान खान. दोगांक अटक, तिसरो फुज्यो. पोर्तुगीजांक दोश दितात जमनी सांबाळून दवरच्यो. तांणीच केल्ले कायदे म्हत्वाचे. सध्या गोंय चक्रव्यूहांत. जमनी सांबाळपाची जबाबदारी सत्ताधारी विरोधकांची. खलप उलयलो. पयले 25 IVF टेस्टी उपरांत 10 बायलो प्रेग्नंट. 12 जाणांचेर उपचार सुरू. फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय पयले राज्य. दुसऱ्या टप्प्यात 50 बायलो नोंद. बेतोड्या गव्यान बायलेक मारली. मंगला गावडेक हल्ल्यांत मरण. गंभीर जखमी म्हणून GMCत. उपचारा वेळार सोंपली. गवे गावात. लोक मागता सरकाराचो आदार. बार्देसात चोरयेची प्रकरणां कंट्रोला भायर. कळंगुटे दोगा चोरांनी घर फोडले. 90,000 कॅश भांगर घेवन चोर फुज्यो. प्रकार CCTVत. पुलिसांच्या नायट पेट्रोलिंगाचेर प्रश्नचिन्ह. ह्यान फुडें सरकारी अनुदान थेट गोशाळेंचे हातात. पंचायती वरवीं दिल्यार सारखे पावना. मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले बसकेत निर्णय. मंत्री सांगता. कुंकळे जमनीचे प्लॉटांक थळाव्यांचो विरोध. प्लॉट घेवचे न्ही. प्लॉट घेतल्यार घर नंबर. उदकाचे कनेक्शनाक NOC ना. सरपंचाची शिटकावणी. हवामान खात्याचो गोंयाक 13, 14, 15 तारखेक येलो अलर्ट. जगला गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय. सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक 80 लाख भाविक येवपाची शक्यताय. एपा वरवीं ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जावचें ना. संयोजक फादर हेनरी फाल्कावान दिली माहिती. दाबोळेच्या थळाव्याक 7.69 लाख रुपयांक फटयल्ले खातीर कोलकाता पश्चिम बंगालच्या अमृत दासाक गोंय सायबर क्रायम पुलिशेन केली अटक. फुडलो तपास सुरू. बार्देशीत रावपी एकल्याक 21.15 लाख रुपयांक फटयल्ले खातीर गोंय सायबर क्रायम पुलिशेन राजस्थानातले पालीच्या राम निवासाक केली अटक. फुडली कारवाय सुरू. केळशी पंचायतीची आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराक कारणां दाखय नोटीस. नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदकाम आणि बेकायदेशीर झाडां कापिल्ले खातीर नोटीस. अठ्ठेचाळीस केसीत वॉन्टेड आशिल्लो गुन्यांवकार राजेशाचो मध्य प्रदेशांतल्या बुलंद शारांत एन्कावंटर. दोग पुलीस फार लागिल्ल्यान जखमी. कोलकाता केशीत न्याय मागूंक उपोशणाक बशिल्ल्या ज्युनियर दोतोरांच्या आंदोलनाक जाले 9 दीस. बंगालात कितलेशाच सुवातींनी लोकांचे सिंबॉलिक फास्ट सुरू. कोलकाता बलात्कारांनी खून जाल्ल्या चली दोतोराक न्याय दिवचो वा सामुहीक राजिनामो दितले. कोलकाताच्या कल्याणी JNM हॉस्पिटलांतल्या 77 सिनियर दोतोरांची शिटकावणी. गुजरात मेहसाणा जिल्ह्यात एके कंपनीची अंडरग्राउंड टँक खणटाना वणत कोसळिल्ल्यान 9 कामगार सोंपले आनी कांय जाण ढिगाऱ्या पोंदा अडकून उरिल्ल्याचो अदमास. भोपाळात 1,814 कोटी रुपयांच्या ड्रग्स प्रकरणातलो किंगपिन प्रेमसुख पटीदारान पुलिशेंत येवन स्वताचेर मारलो फार. चवकशी चुकोवंक स्वताचेर फायरिंग. दिल्ली विद्यापीठाचो आदलो प्राध्यापक GN साईबाबा संवसाराक अंतरलो. 2014त माओवादी गटाकडेन संबंद दवरिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान केल्ली अटक. दुसऱ्या महायुद्धांतलो बॉम्ब जर्मनीतल्या हॅम्बर्गात केलो डिफ्यूज. 5,000 वयर लोकांक काडले भायर.
शेअर मार्केट पॉझिटिव्हान बंद. निफ्टी 25,125, सेन्सेक्स 81,900 बंद.